आम्ही पळयलां की डिक्लायन इन फॉरेन ट्युरिजम आनी जे हाय स्पेंडर्स आहात ते कमी जाल्ले, पण ह्या क्रिसमस न्यू इयराक ते येवपाचे आहा, पण फॉरेन ट्युरिजम 100% डिक्लायन जाला. हेचेर आमी चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा आनी डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, चीफ मिनिस्टर शूड टेक कॉग्निझन्स ऑफ दीस एंड शूड फायंड अ मेकॅनिझम वेर वी हॅव गॉन रॉंग, खंय कित्याक आमी जाल्ले आहा. ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आहा त्यो आनी हे म्हाका दिसता जाग्यार घालपाची गरज आहा. हांव सदांच उलयतां की इफ यू डू नॉट put this in place today, then we will see very dark days as far as foreign tourism is concerned. Foreign tourists जे आमकां मोठ्या प्रमाणात येताले ते पोस्ट कोविड येयना, ते दुसरे कंट्रीनी वयता, दुसरे कंट्री फूल आहा, पण आमचे हितून येयना. सो तेजेर म्हाका दिसता खंय तरी आमी फॅक्ट फायंडींग करपाची गरज आहा. सो एक सायडीन कोरोनाची महामारी म्हणटा परत येता अशें. No, Corona's cases in this particular season, that is in the month of November, December, गेल्या वर्सा मातशे रायज जाल्ले, तेजे पयली वर्सा रायज जाल्ले. तुमी पयले आसतले 22, 21 आनी 22 दोनी वर्सां हे डिसेंबर म्हयनो जो कोल्ड सीजन आसता तितून रायज जाल्ल्यो, पण म्हाका दिसता मेजर्स घेवपाची गरज आहा आनी मेजर्स स्टेट गव्हर्मेंटान घेतल्या. जस्ट 2 days बॅक आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत बाबराणी प्रेसूय घेतला, सांगला, एक्सप्लेनूय केला, चीफ मिनिस्टरानूय एक्सप्लेन केला. आनी म्हाका दिसता वी शूड ऑल फॉलो वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड एज फार एज कोविड इज कंसर्न. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.